नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळीक सगळे येवकार. सध्या गोंयांक नमस्कार. एक आवाज चल्ला की सगळ्या आमचे ओपोजिशन आहा ताणें एकठांय येवचें. हे सगळे गोंयकार म्हणटात. इवन थोडे बीजेपीचे हांकांय दिसता की सद्याक जें कितें चालू आहा तें सारकें ना, ताका लागून हे सगळे एकठांय येवन सद्याक जें कितें चालू आहा तें निवळ करचें अशे तरेचो एक लोकां मदीं लोकांची उत्सुकाय आहा, लोकांचो आवाज आसा. पूण हे जाल्लें दिश्टी पडना. म्हणजे सगळे म्हणटा, सगळे पक्ष म्हणटा आमी एकठांय येवपाक जाय, आमी एकठांय येवपाक जाय, पूण कोणूच एकठांय येवपाक सोदना. आनी ताका लागून अशें जाता की निमाणे कडेन बीजेपीक ते तांगेले 36% वोट पडून ते जिखतात आनी जे 67% जे वोट भायर पडटात ते सगळे डिवायड जावन ताजो फायदो जायना. सो ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर आमी चर्चा करपाक आज आमचे मदीं आपयल्यात ते आमचे एनसीपी शरद पवार ग्रुपाचे आमचे जुजे फिलीप हांकां जुजे येवकार तुका. जुजे तुगेले नमस्कार लोकांक. जुजे तुका एक हे विचारता की सद्याक तुमगेलो वास्को सप्ताह जालो आसतलो, चालू आहा. जालें लोक बी येवपाक सप्तक, हय. लोक येवपाक लागले. तूं बोटकार आनी तुगे सिजनूय स्टार्ट जाला. लोक येवपाक लागले, दर्याय थंड जाला. सो म्हाका दिसता तूं फ्री. हय ना, फ्री हे परस हॅपी जालो आसतलो. आसा तूं हॅपी काय कितें? ऑफकोर्स हॅपीच आहे. पयलीं म्हणटा तें कितें आयज आमचे सप्तक जालो. हय एक फेस्त म्हणटा तें आमचे सगळे गोंयकारांचे. हय आनी हे सप्तक ही दामोदर हो सप्तक आमी सगळे क्रिस्तांव हिंदू सगळे आमी वास्कोकार एकठांय रावन कोत्ता. एकठांय रावन म्हणजे कितें आसता, इवन क्रिस्तांव देखून आमी दामोदर सायबा मानता. सो हे जर हे एका सगळे सदांच उमेदीन आसता. आनी कितें आसता, सप्तक बरे भाशेन जालो. आयज निमणो दीस जावन आहा की म्हाका दिसता आयज सान ती फेरी ओ कितें येयलोले जे बिझनेस कितें चलतले आयज सान ते रस्तो ओपन केला आनी ओपन करतले आनी फ्री कशें. तशेंच आमच्यो बोट्यो देखून आमची स्टार्ट जाल्या. सिजनाक एकूच मातसो एक दूख जालें, प्रॉब्लेम जाला म्हणटा तो एकूच की आमचे वर्कर येयलो ना. जशे जेन्ना वर्कर येता तेन्ना आमकांय टेन्शन आसना. जेन्ना वर्कर नाय तेन्ना आमकां भरपूर टेन्शन पडटा. कित्याक रोडांचो धंदो, बोट्यो त्यो आमकां त्या धंद्याचेर ते बोटींचेर आमकां अबाउट 30-35 वर्कर जायच. आनी जर इतले वर्कर नाय जाल्यार आमच्यो बोट्यो भायर वचूंक शकनाय. आतां कितें जाला, आतां त्यांचो एक पावस लेट येयलो, त्यांची शेतां मातशी रावपाची लेट जाली. हे जर म्हाका दिसता मातशें आयज आमी मातशे फाटीं पडल्या. पूण फायनली बरें जातलें. मोमेंटम मेळपाक लागलो. हय हय, ते भाशेन प्रॉब्लेम कांय ना, जातलो, चालू जातलो. सो हे एक वडच्यान तूं वास्कोकार म्हणून तूं हॅपी. म्हाका एक सांग, तूं गोंयकार म्हणून हॅपी आहा जाल्यार सांग म्हाका. ना सुशांत, म्हाका तुका कळ्ळें तूं कित्या लागून गोंयकार म्हणून हॅपी ना. गोंयकार आयज हॅपी ना. हय, तुका उगडास येतलो. इवन एव्हरी इलेक्शनाक आमी पयले बोबाट मारीत आसता. आनी बोबाट कित्या लागून मागता आमी की आमचो गोंयचो लोक, आमची गोंयची भाव भयणां, आमचो गोंयचो रियल वोटर हो म्हणटा आमकां पार्टीच्या लिडरांक सांगता की सगळे तुमी एकठांय यो, ऑपोजिशन पार्टी तुमी एकठांय यो आनी एकठांय रावन तुमी झगड्या. पूण आयज म्हाकाय समजना, जेन्ना गोंयच्या वोटकारांक आमच्या वोटरांक जाय, आमी आमच्या गोंयकारांक जाय की आमी सगळे बाराबर येवन बाराबर एकठांय रावन इलेक्शन फायट केल्लें जाल्यार हें बरें. वो आमच्या मदें डिविजन जाता तें बरें. गोंयकाराक जाय कित्याक तुमी सगळे एकठांय येवन फायट दिवपाचें कारण कितें काय? गोंयकार ना, समाधानी ना. गोंयकार दुकान आहा, गोंयची भाव भयणां दुकान आहा. आयजूच हांवें म्हाका दिसा आयकलां की साखर म्हारग जाले. आनी साखरेक म्हारग जावपाक रिजन आनी कितें सांगता. अरे जेन्ना ही चवथ येवची आहा
ह्यो वस्तू म्हणटा त्यो सदांच सवाय जावपा जायो आनी जरी तर ह्यो वस्तू तर सवाय जायना जाल्यार एक म्हाका आमकां फायदो कसलो गोव्हर्मेंटाचो आमकां गोव्हर्मेंटान आमकां जाता तितले सवाय करपाक सवाय दिवपाक ट्राय करून प्रयत्न करपाक जाय हे कितें जायना आतां ताका लागून सांगता गोंयकार दुखी आहा हाली ह्या कामा लागून आयज कोण कोणाचोय न्हू कोण कोणाक पळयना आयज गोंय म्हणटा ते इतले त्रासान पडलेले आहा हे गोंयकार म्हणले म्हाका दिसना आनी हे इलेक्शन 2027 जालें काय ना तेन्ना पळोवपाचें हम्म. आनीक जे पॉलिटिशियन कोण आहाय तेणी जरी तर एकठांय येयनाय आनी बाराबर रावनाय आनी आनी परतून तकली वयर काडपाची न्हू हे उगडास धरून सो दुसरे फिलीप एक सगळे एकठांय येवपाक सगळे एकठांय येवपाक जाय अशें कितलेशेच वर्सां आयकता आमी इवन 2022 बी तेच म्हणटाले सगळे एकठांय येवन आमी बीजेपी कडेन फायट करतले लास्ट मुमेंटाक एक गोवा फॉरवर्ड आनी एक काँग्रेस हे एकठांय येवपाक सोडून बाकी कोणी येवंक ना तातूंत भितर एक टीएमसी म्हणून एक आयली तातूंत आनी वोट्स गेली एक लास्ट तुगेलेच तूं जे हाका रिप्रेझेंट करता मुरगांव हो आमचो हय. तालुका म्हणया हय. तालुक्याक 4 येतात हय. सिच्युएशन अशें आशिल्लें की सारके जर सिस्टमॅटीक हे केल्ले लढिल्ले जाल्यार 4तले उण्याच उणे 3 काँग्रेसी कडेन आशिल्ले काँग्रेस किंवा बाकीचे अलायन्साक लास्ट मुमेंटाक 4तले एकूय येवंक ना येवपाक येयना जावपा रिजन आहा कितें आसा सी कितें हांवें म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी केन्नाच सोडलो ना हय वास्को हय आनी जायतीं वर्सां जाल्यार हांव मागे वास्कोच घेवन आहा कित्याक म्हाजो मोगाचो वास्कोचो लोक आहा म्हाजो बरो मागपी लोक आहा म्हाज्या बरो सुखान व दुखान म्हाज्या बरोबर रावपी म्हजी भाव भयण आहा म्हणटकच ही सदांच हे वास्को सोडून हांवें दाबोली गेली दाबोली वचपाक देखून कारण कितें म्हाजें दाबोली म्हाका अलेक्स सिक्वेरा जो काँग्रेसाचो आसलो तेणे म्हाका काँग्रेसान येलो ह्यो काँग्रेसान तुका आपूण तिकेट दिता काँग्रेसाची आपूण हे करता सगळें जालें आनी दाबोली कोणूच नासलो देरेफेंत 5 म्हयने आहाय म्हणल्यार एकलो उबो जालो एनजीओ उबो जालो आनी तो म्हणपा लागलो आपूण कॅन्डिडेट अरे हे कशें जाता सो हांव कित्याक लागून हे सांगता सो म्हाका एक पाटी थिंग गेलोलो म्हाका परत येवंक ना आयज लोकांनी म्हाका जाय तो उलयला म्हज्या वास्कोच्या भाव भयणांनी म्हाका जाय तो उलयलो तूं हिंगा सोडून थिंग गेलो आतां सपोज आयज जरी तुका हेच भाशेन एक परिस्थिती जातली आयज जरी तर एकठांय येयना बाराबर रावना आनी एकलो तर रावलो आनी वोट फुटले जाल्यार फायनली हे आख्खी दशा म्हणजे हे प्रॉब्लेम म्हणटा तो लास्ट इन 2022 जेन्ना सिच्युएशन आशिल्लें ते जर पळयलें जाल्यार अशें दिसतालें की सामकें आमचे काँग्रेस आनी जे बाकीचे आहात दे वील क्रॉस 20 पूण प्रत्यक्षात पळयल्यार ते पावले 11चेर सो कारण कितें एकठांय येवपाचें आयले ना तें बरें आहा तरी आसतना आनीक कितें आसा काय म्हण स्पेशली तुज्या हातूंत पळय कुठ्ठाळे तुमच्यान जिखपा जातालो किंवा तो इंडिपेंडंट ओके तुगेले वास्को सारको प्ले हे केल्यार इवन दाबोली जिखपा जातालो इवन मुरगांव जिखपा जातालो मुरगांव जिकिल्लो म्हणटा जिकिल्लो एक अशें जावपाचें हांव तुका एक सांगू सुशांत बाब स्पेशली तुज्याच आमच्या मुरगांवाचेर पळयन पळय तुका हांव एक सांगता मुरगांवचे सोड हे पावटी काँग्रेसान हे तालुका आख्खो फूल तालुका जिखोंक शकता पण थोडी म्हणटा ते एक सॅक्रिफायस करची पडटली काँग्रेसान हो जिखपा 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी दाबोले तालुकान 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी जिखता मारमगांव जिखता तुका वास्को जिखता दाबोली जिखता तशें कोर्ताली जिखता काँग्रेसान ही जोरी तर सॅक्रिफायस करीत आनी काँग्रेसान जे प्लॅन को तेजेर तर वसत जाल्यार 100% हे पार्टी तालुका आख्खो तालुका ह्या एलायन्साच्या व ह्या काँग्रेसाच्या ताब्यान उरतलो
तूं म्हाका रिजन विचार हय कित्याक कित्याक देखून विचार कित्याक हय हा आयज दाबोले बरो कॅन्डिडेट आहाय बऱ्या कॅन्डिडेटाक तिकेट दिवपा जाय ओके वास्कोय ते भाशेन कॅन्डिडेट आहाय ह्या कॅन्डिडेटांक तर बरे भाशेन तिकेट दिली हाल्यार तूं म्हाजें नांव घेयलें जाल्यार न्हू हाल्यार म्हाजें नांव घेयलें तो म्हणटलो युआर अ सेल्फिश पर्सन होय हो ना सारकें अरे आयज आमी इतले इलेक्शनाक झगडल्या इवन जे लोकसभा इलेक्शनाक आमी मरे वोट मेजॉरिटी कितले दिल्या ते चोय मरे तेन्ना कोण आहाले रे हय दाबोली हिंगा वास्को तेन्ना कोण आसले रे काँग्रेसा बरोबर हांव आसलो काँग्रेसा बरोबर जेन्ना कॅप्टन विराटो म्हाजे मुगले गेलो कॅप्टन विराटोक सांगलें वी आयल वर्क फॉर द काँग्रेस एंड ऑल आमी दिले मरे तुमकां काँग्रेसाक बट ऑलमोस्ट 10,000 वोट दिले मरे केन्नाय लायफान तुमकां वोट 10,000 म्हणजे काँग्रेसाची वास्को पडोंक नाय जेन्ना आमी 10,000 वोट दिले तुमकां काँग्रेसाचे जिखोंक शकता वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी वास्को म्हणटाले की तुगेले ते उत्तर प्रदेशाचे हे आसात ते आसात बीजेपी लीड मेळटले ना. अशें म्हणटाले अशें परसेप्शन जाल्लें होय पूण न्हू कितें जालें इवन लोकल एमएलएन देखून एक स्टेटमेंट केलो मरे लोकसभा इलेक्शना वी विल नॉट काँग्रेस विल नॉट क्रॉस 3,000 म्हणून चोय मरे कितलो जालो तो सरप्रायज जालो मरे सो हांव कित्याक हें सांगता दाबोले जिखपाक शकता प्रोवायडीड द कॅप्टन विराटो हॅज टू वर्क ओपनली आनी सारकें ओपन हार्ट सारकें एकठांय जिखयतलोच म्हण तर काम तर तेणे केलें इन दाबोले 100% दाबोले तिकेट कॅन्डिडेट जिखता कित्याक तो MP तेका बसो मेळना बरें हा पूण तेणे इतलें काम करपा जाय आपूण जिखयतलोच म्हण हें तर चॅलेंज घेयलें जाल्यार दाबोले सीट जिखता दुसरें मुरगांव न्हू तुका कोडताली आतां तेणी एक कॅन्डिडेट गेलो हा कॅन्डिडेट नो डावट बट जोरी तर वेलसांव लोक पाली कांसाले हिंगा तर लोक वाड्यार रावता की काँग्रेसाक आमी वोट मारतले म्हणून काँग्रेस मीन्स अलायन्स डेफिनेटली कितें जाला डेफिनेटली हिंगाय हो बेल्ट वयलो बिल्ला देखून वोट कॅप्चर्ड काँग्रेसान कॅप्चर्ड करूं जाता प्रॉब्लेम ना सो सोकलो आनी हो वयलो वोट तर धरलो जाल्यार 100% जालें ते कितें आसता आमी जेन्ना पावरान आसतना आमकांय लोक मरे बेश्टोय केन्नाय म्हणटालो फुलयताले पूण लोक मरे बोलतें कोत्तालो दीस इज मरे इलेक्शनाचे एक पॅटर्न जावन आहा आयज जे रुलींग गव्हर्मेंटान हें चिंतूं जायना दॅट एवरीथींग इज विथ अस कळ्ळें तुका न्हू बट फायनली भितरल्यान एक दुसरें कितें चलता सो तेका लागून हांव सांगता फॉर एग्जाम्पल दाबोलेंच कॉन्स्टिट्युएन्सी जिखोंक शकता पूण काँग्रेसाक वो अलायन्स करून वो कितेंय करून हें जिखपा जाय वो ना तो प्रश्न पडला आयज तूं म्हाका सांग आयज कितले जाण काँग्रेसान देखून म्हणटाय तुमकां चल वी विल मार्च विथ काँग्रेस कित्याक नाका वी वॉन्ट टू कम टू काँग्रेस कित्याक नाका सांगाय म्हणटकच वॉट इज अ रिजन कोण दी आमकां कितें आहा सुशांत बाब एक दाखोवपाचें दुसरें आनी करपाचें दुसरें आहा सी हे इलेक्शन म्हणटा तें इट्स अ क्रुशल इलेक्शन सारकें डू वो डाय म्हणटा ते भशेन इलेक्शन जावपा जाय हे इलेक्शन बेश्टें वयल्या वयर न्हू इलेक्शन हे भाशेन वयल्या वयर येवन वयतले आनी हें जावपा जायना सो फायनली म्हणटा तें एक एलायन्स तर जालें लोकांकूय सुसेग मेवतलो एलायन्स तर जालें सगळे बाराबर येयले जाल्यार लोकांकूय बरें दिसतलें नाजाल्यार एक फावटी लोकांक कितें आसता एलायन्स जायना बरोबर ना तो थोडे वोट ओडटलो वो थोडे वोट ओडटलो तो व्हडे वोट हे ओडटलो सो फायनली दी डिविजन पूण जे एक पार्टीचे इंटॅक्ट तेंचेच वोट उरतले सारके हिंगा मार खातले आमी फिलीप तुवें तें कॅल्क्युलेशन मांडलें तुगे जो मुरगांव तालुक्यांतले ते हेच कडेन बाकी कडेनय मायज बेज तशें आहा कारण जर आमी लोकसभा पळयलें इन सावथ गोवा पळोवया नॉर्थ गोवा सिच्युएशन कूड बी वेगळें जावपाक शकता सावथ गोवाक लास्ट टायम अशें एक पिक्चर केल्लें इन लोकसभा
की बीजेपीचे कॅन्डिडेट ही सामकी 30-40 हजारांनी जिखता म्हणून सगळे कडेन एक सामके 3 आमचे साश्टीतले 2, एक विजय सरदेसाय 3 आनीक हे 3 जाण सोडले जाल्यार बाकी कडेन आमचे बाकी सगळे आशिल्ले तितले बीजेपीचे आशिल्ले आमदार. अशें आसतनाय आमचो बीजेपीचे कॅन्डिडेट हल्ली मडगांव सारक्या हातूंत भितर ते म्हणटाले आमी 10,000 लीड दितले, ती लीड हजाराचेर येवन पावली. बाकीचे कडेन तुमच्या हातूंत भितर तुगेलो आमदार म्हणटालो आमी इतले लीड दितले, निमाणे कडेन थंय काँग्रेसीन लीड घेतली. सो हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार तुजें कॅल्क्युलेशन सांगता की आमच्या लोकसभेच्या वेळार वयर सामका डबल इंजीन आसतना वयर बीजेपी सकयल बीजेपी आसतना पासून बीजेपीचो कॅन्डिडेट पडटा. हेच रिफ्लेक्शन एंटी इन्कम्बन्सी आसतना सगळे आसतना विधानसभेक कित्याक जायना? कारण कितें? नाही, विधानसभेन हे जावपाक कारण म्हणजे आमी सगळे ना, सगळे एक लीडर आहाय. सगळे लीडर आहाय. जेन्ना चड लीडर जेन्ना आसता तेन्ना सदांच मातशी एक गडबड जाता. आता ते लोकसभेचे इलेक्शन जालें तर लोकसभेचे एक फोकस एकूच आसलो सारको, लायक बीजेपी उडोवपाक जाय. बीजेपी उडोवपाचो आनी हे जिखोवपाचो. आणि तो एक लोकांनी एक पॅटर्न दाखयला साऊथ गोवान. आमच्या लोकांनी वोटरांनी एक दाखयलो हा की बाबा की साऊथ गोवा लोकांची फोकाणां करप नाही. ओके. आणि लोक साऊथ गोवान सारको हा. पूण पयलें जाण जावपाक जाय की आमी म्हणटा ते सगळे सारखे आसूंक जाय. तेकाच लागून हे असेंब्ली इलेक्शनाक तेकाच लागून हे गडबड जावन वयता. बिकॉज लीडर जाय ते. सी आता सगळे पार्टयांचे म्हणटा ते आमी लीडर आणि सगळ्यांगेली चिंतप कितें आहा की आमकां जो लोक आमचे पासत आमचेर उलयता ते लोक कितें आहा आमचे कांय ना. आमी कशेंय देखून हे जावं पयलीं म्हणटा तशें फातर दवरल्यार जिखता म्हणटाले. आनी एक उतर यूज करूं. हय. म्हणजे कितें आसता, एक पिशे भाटकार आसले ते कडेन जायती लँड आसली, त्या लँडाचेर केन्नाच पावना आसले जाग्याचेर. पूण ते आपले डॉक्युमेंट घेवन हातीन आसताले आनी ते म्हणटाले ऑल प्रॉपर्टी इज मायन. नो कोणाच्यान कांयच करूंक जायना आनी कोणाच्यान एंटर जावपाक. ते भाटकारा खबर ना तिच्या प्लॉटान एंटर जावन खबर ना, पण तो घेवन कागदाचेर जमीन आहा ती. कागदाचेर आहा. सो फायनली आमची काँग्रेस म्हणटा ती एक बिग पार्टी. ओके. आनी कितें एक वरिस पार्टी. तितून कितें आसा, लोक जेन्ना आमी उलयता, लोक जेन्ना आमी दाखयता, लोक जेन्ना सपोर्ट आपयता, आमचेर एक पार्टी आमकां हें जाता कांयच बरोबर ना. आमी सगळे मुगेले आज तितले मुगेले. सो हे भाशेन जावपाक जायना. फायनली म्हणटा तें कितें ग्राउंड रियलिटी पळोवपाक जाय. बाबा ते कशें आहा, कितें आहा आनी कितें. आनी कितलेय देखून आसल्यार आनीक एक हांव तुका सांगता, कितलेय देखून आसल्यार एक बरो शिंगपी भुरगे कितें करता जाणा, केन्नाच दाखयना आपूण इतलो शिंकला, आपूण इतलो हुशार आहा, आपूण हें सगळें खबर ना. पूण हे भाशेन जावपाक जाय. आपूण पयलें सुबेज करपाक जाय, बाराबो सारकें रावपाक जाय, सॅक्रिफायस कर, दुसऱ्याक हुशार म्हणून. तूं ग्राउंड रियलिटी म्हणटा, जी ग्राउंड रियलिटी जुजे फिल्पाक खबर आहा ती काँग्रेसीच्या मनशाक खबर ना अशें दिसता तुका? सगळें खबर आहा. पॉलिटिशियन बाबा ते मागीर जायना कित्याक? आमी ओके, आमी पॉलिटिशियन, आमकांय खबर आहा, आमकांय आमी सगळे जाणे. पूण हे तांकां खबर ना, सगळें खबर आहा. पूण खबरूय आसतना उगी रावता न्हू. कोण कित्याक लागून वता? कोण मदीं कोण येता? आडखळ खंय येता? आडखळ कितें आसता, काँग्रेसाचो हाय कमांड आसता. दे मस्ट बी डिपेंड ऑन द हाय कमांड. ते हाय कमांडाक रावता आसतले, हाय कमांडाचे उतर जाय आसतले. आता आमचो जो हाय कमांड, एनसीपीचो हाय कमांड सुप्रिया सुले वा शरद पवार, ते आमचे कितले सांगता पण कानार दवरना, अशें सारकें न्हू ते. सो फायनली कितें आसता, तो कितेंय तरी आसपाक जाय. हे पाटी पिड्ड्यार जावपाक तुका हें ना, हें ना तुका पर्याय ना.
पूण जिखपाकूच जाय हे मोतीन आसूं जाय. सो आनीक आतां सद्याक एक हे जाला आमकां बीजेपी नाका, आमकां काँग्रेस नाका, आमी एक थर्ड फ्रंट करून हे जावपाक शकता सद्याच्या तुजेन नो ते ह्या टायमाचेर हे थर्ड फ्रंट करीत जाल्यार हांव तुका सिन्सियरली सांगता, थर्ड फ्रंट तर मनशाक केलो आनी थर्ड फ्रंटाचेर चिंतलें जाल्यार इट इज अ मॅस जावन वयतलें एज माय एक्सपिरियन्स. ओके ओके So third front now, it should be like we have to go on one side. एक सायडीन वचपाचे, एक सायडीन बरे स्ट्रॉंग जावपाचे and then other सायडीक तुमी आमी फेस करपाचे. Should be like that. हे तर जायना. आमी तर एक सायडीन रावन बराबर रावन तर जायना जाल्यार फ्युचर इज नॉट गुड. आणि हेच कितें जालां, जायते जाणांक देखून हे आहा की बाबा इवन करून डिस्ट्रॉय जातले, तांकांय एक हे आहा की सगळे बराबर येवपा नाय, कितेंय तरी प्रॉब्लेम आहा. सो फायनली आमच्या साश्टीक ताका एक टर्म आहा, ते म्हणटा गेम रफ करप. आपूण जर जिखना जाल्यार गेम रफ करप. नो गेम राफ केली जाल्यार रेफरी हा न्हू एक फावट फॉल दिवन तूं भायर जाता, तूं डिस्कॉलिफाय उडयता तुका ग्राउंडा वयलो. कळ्ळें तुका न्हू. सी ग्राउंड हे इलेक्शन म्हणटा खेळपा जाय तकलेन आनी बरें हितून हय हितून ना ते लोकांक दाखोवप ना. कळ्ळें तुका न्हू. सो इलेक्शन म्हणटा ते इलेक्शन म्हणटा बरो फेअर अँड फ्रेंडली इलेक्शन बरी भाशेन जावपा जाय, बरी भाशेन लोकांकूय बरें दिसता. आनी कितें आसा राफ गेम गेली जाल्यार एक फावट लोकांकूय मागीर भिरांतूय दिसता. सो फायनली राफ येवपाची गरजूच ना. एक गरज म्हणटा ती एकठांय येवपाची गरज. काँग्रेस म्हणटा की सद्याक ते म्हणटात की जे गोवा फॉरवर्डा कडेन अलायन्स स्टॉक आहा ते गोवा फॉरवर्डान बंद केल्यात अशें ते म्हणटात. तांचे हे आसा. पूण पूण ते म्हणटात की आमी बाकीच्या पार्टे कडेन आमचो उलोवप चालू आसा. ते म्हणटा आमी चालू आहा. पण तुमचे कडेन आसा? वय तुमचे कडेन वय जेन्ना गिरीश बाब जो काँग्रेसाचो प्रेसिडेंट, सो हे गिरीश बाबान घेवन बसलो. सुप्रिया सुलेन सांगलें पयलीं स्टार्टिंगा बसलो तो पणजे आमी मेवलोले. सो ताच्या उपरांत आनी कांयच परत ना. सो आय एम इन टच विथ जो माणिकराव ठाकरे, तसो एल्टना कडेन, युवरी कडेन, जेन्ना तसो गिरीशा कडेन हांवूय तेंचेर आहा. तो म्हणटा कितें बसया. सो एकलो आसल्यार तेंगेले एकलो ना, दुसरो आसल्यार दुसरो ना. सो फायनली मे बी दे वॉन्ट दॅट ऑल शूड बी टुगेदर. तुम्ही बसया म्हणटा. तूं रावता वास्को, गिरीश रावता मडगांव. कितलो डिस्टन्स कितलो आहा तो? काय नाही डिस्टन्स. वेर देयर इज विल देयर इज वे. मागीर ते बसपा तुमकां तो आमी मुहूर्त म्हणटा पळय, कित्याक आमकां लग्न बी जावपाक एक मुहूर्त जाय म्हणटा पळय, तसो मुहूर्त कित्याक मेळना तुमकां? सुजन चोय आयज आमी दोगूय बसले कित्याक इट शोड वी वे बोथ आर विलिंग. हय ना. दोगूय जाण तूं आनी हांव दोगूय जाण आयज बसून आमी चर्चा करता हेजेरूच. आनी आमचो लोकूय गोंयचो भाव. हाजे फाटल्यान कारण कितें? हाजे फाटल्यान कारण सांग तुका. हाजे फाटल्यान कारण कितें? तूं वास्को साकून आज मडगांव आयला हे हाका लागून, आमचो शो करपाक लागून. हाजे फाटल्यान कारण मेन आमकां गोंयचो मोग आसा. एक्झॅक्टली सारकें. ताका लागून आमी येतात. सो आतां जे कोण आडायतात तांकां गोंयचो मोग ना. नान जाल्यार न्हू कितें आसता गोंयचो कोण जो आडायता, कोण जो स्टॉप करता तेका गोंयचो मोग ना. तूं जसो म्हणटा जाल्यार 100% ना. कित्याक हितून म्हणटा ते हांवें पयलें म्हणटा ते कितें, तूं काँग्रेस म्हणटा इट्स अ बीग पार्टी, बीग ब्रदर म्हणटाय आमी. ओके. सो दे हॅव टू गिव अ रिस्पेक्ट फॉर द स्मॉल ब्रदर्स. ओके. ते कितें सांगताय तेव्हा आयकोपा जाय न्हू. जाल्यार कितें आयकोनाय म्हणटकच बीग ब्रदर थिंक्स दॅट ही इज टू बीग ना. हय ना. सो फायनली व्हडलो आनी धाकटो हे आमी चोवप ना. हे इलेक्शनां म्हणटा ते आमी चोवप पयलें बाबा कशें कितकोन कशें करून आमचें सारकें जातलें तें इम्पॉर्टंट. सो हातूंत भितर एक जावपाक शकता. एक तर गोंयचो मोग ना, किंवा आपल्या स्वता भितरलो जो आपल्याचे स्वताचे जो मोग आहा तो गोंय परस व्हडलो आहा. ताका लागून एखादें अशें जावपाक शकता. म्हणजे कितें, फाल्दुने फिलीप आयलो जाल्यार आपल्याली एक गेलो, फाल्यां विजय आयलो आपल्याक कोण तरी वतलो, मागीर आनी कोणाक स्वप्न कितें पडपाक लागलें, ते स्वप्न मागीर हे जातली कितें आमगेली वेस्ट जावन वतली. सो हे जर पळयलें आतां तुका दिसना की एक कितें तरी गोंयकारान आतां येवन सांगपाक जाय की तुमी जर चड फकाण केली जाल्यार सांबाळ जाता म्हणून.
गोंयकार करतले दिसता तुका? बाबा गोंयकारान जाय ते सांगले. आयज गोंयकारान हें देखून वॉर्निंग देखून दिले. हं. जाण एकले गोंयकारान भायर येवन आपले ओपनली सांगले. आयज जेन्ना गोंयकार बोबाट मारता सगळ्यांक खबर आहा, पूण आयज कोणाक गोंयकारांक हें कळना कित्याक नाका. आयज बसून रिजन कोणाक कळलो ना कित्याक नाका, वो कित्याक डिले जावपा जाय, वो कित्याक हें करपा जाय. सी इवन आमी देखून म्हणलें इट्स फायनली इफ यू वॉन्ट टेल आमी देखून आमी सांगोन आमचे पार्टी देखून मार्च करता तुमकडे हे भाशेन करता हें सांगलें आमी तांकां. पूण कित्याक नाका, कित्याक सी आयज आमकां एज अ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आयज आमकां इतली ताकद ना. एक 10 कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवलोले आनी 10 कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवून एक रेडी केलोले. आतां जेन्ना आमी ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयता तेन्ना लोकांक कोणाकूय तरी एक जाय आसता बाबा आपुणूय एक आपणाक तिकेट मेळची, आपूण उबो रावचो अशो वयो ना. एक हे विश आसता वयो ना. हे आमी लोकांक प्रॉमिस दिवन आमी हे मुखार व्हरपाचें ना. मुखार येलें जाल्यार फायनली कितें जाता, लोकांक तें उतर दिलोलें आमचे नेगार वयचें पडटा. तें जावपा नाका आनी डिस्ट्रॉय जावपा नाका. सो तेकाच लागून फर्स्ट आनी फॉरमोस्ट पयलें म्हणटा ते बाबा आमी डिसिजन घेवपा जाय. बाबा वीच ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज खंयची पार्टी कितें आनी कशें आहा तें खबर करा. खबर हितून आनी दवरपाची गरजूच ना. हांव कितें म्हणटा हें तर केलें जाल्यार 100% हे पावत. सो हे केन्ना पासून जावपाक जाय? अरे बाबा तरी पूण डिले जाला आमचे. हें बेगीन जावपा जाय. हय. आतां इलेक्शन धरतून डिसेंबर आमकां लास्ट डेट हा जानेवारी फेब्रुवारी. बिफोर फेब्रुवारी वी हॅव टू इलेक्शन जावपा जाय वयो ना. मे बी इलेक्शन येतोलें डिसेंबर जानेवारी. You cannot have an election in February. You cannot have the election in after February. हितून हांव जायना. पूण हांव कितें म्हणटा तुका हें इलेक्शन डेफिनेटली जातलें मे बी द जानेवारी ओ डिसेंबर. सो सद्या सिच्युएशन आहा तें आनीक जर सुदारलें जाल्यार 2022 जें कितें जाल्लें तें 2027 चेंज जावपाक शकता दिसता तुका? सारकें जालें जाल्यार बाराबर रावलें जाल्यार 100% ना जाल्यार 100% जातलें. 100% जातलें. हांव सांगता तुका बरे भाशेन तर सगळे एकठांय येयले आनी एकठांय रावन तर केलें जाल्यार 100% हे पावटी चेंज जातलें तें जातलें. सो तुगेलें फकत एकच तो कोण बिग ब्रदर आहा ताणें सारको स्टँड घेवपाक जाय. आयकुपा जाय ना कितें आसता. सी कॅनॉट हांवें म्हज्यान देखून हांवें जायत जाणांक चयला. इवन विजयन देखून एक स्टेटमेंट केला हांवें तो चयला विजय. तो म्हणटा आय वॉज रेडी टू इवन मार्च माय पार्टी टू काँग्रेस. इट वॉज व्हेरी गुड मूव. बरो. तो कितें म्हणटा चल लेट्स सीट अँड मेक ए अलायन्स ऑल्सो. तेंवूय बरें आहा. सो डू इट न्हू कोराय न्हू. बट काँग्रेस जेन्ना ही चालू जालें इवन आय आस्क गिरीश बाबा गिरीश बाब रेडी आहा तूं कोरा. तो म्हणटा येस टॉकिंग इज उलयताय आमी. पण जाल्ली दिश्टी पडना. दिश्टी पडना पूण कितें आसता पूण कोण स्टॉप करता कितें जाता कांयच खबर ना. आयज जाल्यार हांव जाल्यार न्हू कित्याक आमी काँग्रेसान नाय. आमी पण आतां हो कितें फकाणाचेर व्हरपूण हो इश्यू आतां फकाणाचेर व्हरपाचो सिरियसली चिंतपाक जाय. सिरियस कारण एक कितें आमचे गोंयचे फुडार ह्या इलेक्शनाचेर थारतलो. तूं म्हणटा तसो जाग्यार पडटले काय सामकें आनीक आसता परस आनी पाड पडटले ह्या इलेक्शनार थारपाक जाय. आनी जर अशें थरलें ना जाल्यार आतां ते कोणाक लागून जातले कित्याक लागून जातले ते सगळे मागीर कळटले. सुशांत बाब जाले म्हणटकोच रोडोन फायदो कसलो. जाले म्हणटकोच चिंतून आनी बोबाट मारून फायदो कसलो. जाले 5 वर्सां घरान सुशेगाद बसा. जाले कोण ना जाल्यार 5 वर्सां सगळे सुशेगाद घरा बसा आनी जो रुलींग गव्हर्मेंट चलयता तेजेर तुमी एग्री जा. ओके. ना जाल्यार आनीक सांगता तुका तुमी हे केलें गोंयचो लोक वगीर रावचना तो निमाणे कडेन असो हे जातलो की हांचेर आनीक आतां विश्वास दवरपाचो ना. ह्या लेवलाचेर पावून तो खंयचे स्टेप घेत ते सांगपाक जायना. सो एक आतां जर आमी ही भासाभास थांबयता आसतना एक हाजेर हे जाय की आतां कोणें आतां मेन म्हणटा आय फर्स्ट सभा पयली गोवा फर्स्ट
हे जर लक्षात दवरून केलें जाल्यारूच कितें जावपाचें. ताजे खातीर तूं तशें जर कितेंय कोणी थोडे उणी जाता, थोडे चड जाता, ते सगळ्यांनी मानून घेवन हें जावपाक जाय अशें दिसता पळोवपाक. ना जाल्यार हे 2022 जाल्ले ते 2027 जातले आनी निमाणे कडेन आणि वर्स गोंयच्या आमच्या लोकांक फकत ती दुकां गळोवपाची 5 वर्सां हेच नशिबाक आसतलें. सो ते जावचें न्ही इतलेंच आमी मागतात. आनी ही आमी आमची भासाभास थांबयतात. तुझे फिलीप देव बरें करूं. देव बरें करूं मग सुशन बाब. तुम्ही आमकां आपयल्या तुमच्या हितून आनी लोकांच्या हितून आमचे विचार आमची जी भावना आहा ती तुमच्या मुखार घालून लोकांच्या बोगले घातले. आनी जे कितें आमी उलयला आमी काळजांतल्यान उलयल्या. आनी हितून तर कोण दुखता कोणाक प्रॉब्लेम जाता जाल्यार बक्षीचे कळ्ळें तुका न्हू. ओके. कितें आसता आमी उलयता आसतना एक डायरेक्टली स्टेट आमी उलयता कित्याक म्हाकाय जाय कितें हे पावटी 2027 इलेक्शन शूड बी सारखे इट्स बोर्ड इलेक्शन इलेक्शन जावचे मोगान रावचे मोगान बाराबर रावन एकठांय रावन इलेक्शन झगडचे. सो हांव म्हणटा तशेंच जावचें इतलेंच म्हणटा. आनी ही आमची भासाभास थांबयता. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं.